आतां सुद्दां म्हाजे पक्ष घेत अध्यक्ष कित्याक जाल्लो की खंय तरी 5-10 आमदार जावंक पक्षाचे, पूण जे तरेन पक्षाचें काम चलता, जे तरेन आमकां मार्गदर्शन गावता, जे तरेन सपोर्ट जाय तसो ना, तेन्ना म्हाका दिसना की आमच्या सारकें तुम्ही निर्णय केन्ना निर्णय घेतलो जेन्ना झेडपी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करनाका म्हणून सांगलें? दॅट वॉज द मोमेंट यू आर शुअर की तुम्ही रिजायन करतले? जेन्ना प्रफुल्ल पटेल साहेबा कडेन मिटींग जाली आनी जेन्ना हांव राजकोटाक आसलो तेन्ना हांवें फीडबॅक घेतलें. सो तेणें सांगलें की अशें अशें करा. ते एका आमचे कार्यकर्ते विचारलें की तूं एक्झिक्युटीव मेंबरान विचारलें की आमी जिल्ला इलेक्शन लडचें काय ना. पूण तेणें सांगलें ना, जिल्ला इलेक्शन लडप ना, तुमी कोणाकूय सपोर्ट करा. सो हांवें विचार केलो की हांवें येवनी, हांव येतलो गोंयांत तेन्ना विचार करुया. जेन्ना गोंयांत येयलो तेन्ना हांवें म्हाजो मुवमेंट केलो. हांव म्हाज्या कार्यकर्त्यांक सांगलें, म्हाज्या कार्यकर्त्या कडेन उलयलो की अशी अशी पद्दत आहा, तेन्ना फुडें आमी कितें करपाचें, ही लाँग टर्म आमकां उपयोग जावची ना. सो म्हाज्या कार्यकर्त्यांक सांगलें तूं राजन मदीं एक मेंबर म्हणून राव, वील डिसायड लेटर ऑन. कित्याक म्हाजें जें पॉलिटिकल कॅरियर आहा की म्हाजो बॉस, म्हाजो गॉडफादर हे म्हाजे कार्यकर्ते. प्रत्येक गांवांत जे म्हाजे मनीस आहा जेंकां खाणें जेवणें ना, आमचे बार्रान वचप ना, जावं सोऱ्याची पार्ट्यो ना, जावं खंयचे मोठे कितें फंक्शनां करप ना, जेणे करून मोट्यो पार्ट्यो करून एन्जॉय करपाचें. सो असले कार्यकर्ते आहा, ह्या लोकांक सगळ्यांक सांगून तेंच्या ओपिनियन घेवन तेन्ना विचार केलो की पक्ष सोडप, हें सोडप, अध्यक्षपद सोडप. आनी बिफोर सोडींग हांवें म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक पयलीं इन्फॉर्म केलें प्रत्येकाक की हांव पक्ष अध्यक्ष म्हणून रावता, एक मेंबर म्हणून रावता. जेन्ना झेडपी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करनाकात ही भूमिका आयली, दॅट टायम यू आर कन्विन्स्ड की बाबा आतां अध्यक्ष म्हणून रावन फायदो ना. नो, जेन्ना म्हाजो थिवीचो एक एक्स सरपंच आनी मेंबर तो तेन्ना एक्झिक्युटीव आसलो, तेणें सोमतेच तेच्या फुड्यान विचारलें की आमचे 2 मेंबर उबे करूंक जाय. म्हाज्या मतदारसंघात 3 झेडपी पडटा, 2 आमकां उबेच करूंक जाय, आमी करूंक जाय. तेन्ना आमी कितें ना, तुमी म्हाका ते इंडिपेंडंट कोणाकूय रावा, ताका सपोर्ट करा, पार्टीचे नाका. सो खंय तरी हांव अध्यक्ष, हांव 2 कॅन्डिडेट दवरतलो आनी तांकां हांव सिंबल दिवचो ना. म्हणजे म्हाज्याच मतदारसंघात तुमच्याच खातीर भरपूर एम्बॅरेसिंग जातलें. ते बी तुमच्याच म्हाज्याच मतदारसंघात जे म्हाजे कडेन कितकीशी वर्सां आहात ते लोक. सो हे फुडें बरोबर ना, हे बरो बारीक सारीक विचार करून हांवें म्हटलें बाबा पयस झेडपी इलेक्शना बद्दल कितें तुमचे मतदारसंघाचे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज तयार जाल्यात. डिलिमिटेशनाचेर तर सगळ्यांचो भरपूर बोवाळ चल्ला. तुमकांय खटकता हें? खटकता न्हय, हें सगळें हाती भायर करून दवरलां. एक गोश्ट म्हणजे आतां एक मतदारसंघ डिलिमिटेशन करूंकूच जाय, 2 वर्सां पयलींच जाल्लो. करपाक जाय जाल्यार कितें करता 3 भागान केलो, पयलीं 2 भागान आसलो. आतां एक्चुली आमी सदांच म्हणटा कोलवाड, रेवाड्या, नांदोड्या, पिर्ना एक भाग आनी अस्नोड्या, मयड्या, आमच्या अस्नोड्या, शिरसय आनी थिवी एक भाग. आमच्या आमदारान कितें केलां की स्प्लीट केल्या. अस्नोड्या कायद्यान थिवीन हांगा घातला, कोलवाळेन घातला. हे 2 कायदा आयडण्या मतदारसंघात घातला, तो कायदा शिवोले मतदार. आनी कितें गोश्ट जाल्या जाल्यार सगळ्याक ओबीसीत घातल्या. शिवोलेन ओबीसी लेडीज, कोलवाळे ओबीसी आनी थिवी, शिरसय, अस्नोड्या थंय मेजॉरिटी कॅथलीक लोक आहा, मेजॉरिटी म्हणजे बऱ्या पैकी आहा. पूण ते आनी तेंच्यांनी रावोंक जायना म्हणून पयलींच ओबीसी लेडीज करून सोडले. म्हणजे खंयच्या ग्रावंडार केल्यार तो एक ना. एज पर कॉन्स्टिट्युशन कितें आसा की ज्या गांवांत हायेस्ट नंबर ऑफ वोट्स आहा त्या गांवचे ते एका नांव दिवंक जाय. आतां हायेस्ट नंबर ऑफ वोट्स आहा थिवी आनी लोवस्ट आहा शिरसय, पूण शिरसयचें नांव दिलां. कॉन्स्टिट्युएन्सीक नांव शिरसयचें दिलां. म्हणजे इतके म्हणजे ते कितें करता पळय ते इतके तरेन तेंच्यांनी हें केलां. तुमी तुमचे आमदाराक दोश दितात? न्ही, आमदाराक न्हू, ते सरकारान ते आसा, सरकारान ते आपणाक जाय तशें करून घेतलां. आनी नाजाल्यार आयज ताणें उलोवंक जाय आसलें न्हू तेजेर. आयज आमदारान अभिमानान उलोवंक जाय आसलें आपल्या मतदारसंघात ही तुमी चूक कित्याक केल्या. आतां हांवूय तुमचे कडेन कित्याक उलयतां, तुमी आतां विचारलो म्हणून उलयना, नाल्यार हांवें पेपराक दिवंक ना. कित्याक म्हाजी पद्दत आनी म्हाजो स्वभाव कसो आहा की जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना हांवें डिफीट कोणाक केलो, सदानंद तानवडे. हांव ताका केन्ना ब्लेम करिना, खंयच्याच भाशणान तेजें उलोवंक ना. तेणें काम करूंक ना म्हणून म्हाका निवडून हाडलां. सो हांवें करपाचें काम, म्हाजी जबाबदारी हांवें केलां. आतां ह्या आमदाराक म्हाजे कडसून कितें लोक सॅटिस्फायड ना म्हणून हेका निवडून हाडला, हेजेर टिकाय करपाचें म्हाजें काम न्हू. पूण वास्तवीक हें कशें दिसता, ही येदी मोठी चूक आहा. मतदारसंघ कॉन्स्टिट्युशन ह्या गांवांक नांव दिवंक जाय, त्या गांवांक कित्याक केलो? तुमचें मत कितें की कित्याक केलें हें? तें म्हाका दिसता ताका कोणाक तरी समाधान करपाक जाय, त्या गांवाचें नांव दिवंक जाय गांवच्या लोकांक. तशा खातीर केलां आसतलें तेणें.
म्हणजे खंयचे बाबा त्याच गांवचे उमेदवार दवरप आनी तुमच्याच गांवचे दिना तुमच्याच गांवचे दिना सांगूनय तें जावंक शकता. सो आतां नॉमिनेशन आतां चालू आहा, फायल जालें काय पळोवंक जाय कशें कितें जाता तें. तुमचे स्ट्रॉंग बेस आनी तुमचे स्ट्रॉंग होल्ड एरियाज खंय तरी डिवायड करून आपले उमेदवार बी निवडून हाडपा खातीर हें केलां. हय म्हणजे तेजे कशें आसलें की 3 भाग केले, आमी वीक जाले आनी लोकां पर्यंत पावप ना, दळमळीत रावप आनी तेजेरूच उलोवंक रावप आनी हे तेका आयते गावप ते 3 मेंबर्स आनी दाखोवप की म्हाजें कार्य बरें आहा म्हणून लोकांनी म्हाका निवडून दिलां, हांवें काम केलां, हांवें प्रोग्रेस केला म्हणून लोकांनी आजून म्हाजो कॉल म्हाज्या हातीन आहा हें दाखोवपा खातीर तेणें तें केलां. तुमची भुमिका कितें आतां अशे परिस्थिती भितर? न्ही, भुमिकाचो प्रश्न इतकोच की आमकां लोकां कडेन वचपाकूच जाय. आमी लोकां कडेन कितकीशीं वर्सां आहा, आमी ते सॅक्रिफायस करूं शकना आनी आमी निवडून हाडटलेच आनी दाखयतले. तुमी कॅन्डिडेट फील्ड करतले तिनी कडेन? हय, कॅन्डिडेट तिनूय कडेन फील करतले, तिनूय निवडून येवपाची आमी गॅरंटी घेता आनी हाडून दाखयतले. यू आर कॉन्फिडंट की तुमी फिल्डूय करतले आनी तुमी जिखोनूय हाडटले. इतली तयारी दवरल्या? हय. तुमची मिटिंगो सगळ्यो जाल्यो? नाही, आमचें आतां कशें आहा की हे मतदारसंघ कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आहा आमची ल्हान न्हू, 1-2 वरांनी ह्या पराकसून ह्या पथकसून त्या पथक सामकें लागीं आहा आनी डे टू डे लोकांक मेळटा आनी आतां उलयल्यार सगळोच मॅसेज सगळ्यांक गावता. सो वन आमी आतां मुवमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड, सो लोकां पर्यंत वयता आमी. तुमचे कॅन्डिडेट केन्ना मेरेन डिक्लेअर जातले? नाही, डिक्लेअर जालो आमचो कॅन्डिडेट आमच्या कोलवाळ मतदारसंघान उमेश गांवकार म्हणून, जो आदलो सरपंच आतां मेंबर. तसोच थिवी शिरसय मतदारसंघ म्हणून केला, थंय पूनम वळवयकार म्हणून आहा, ती आतां प्रेझेंट डेप्युटी सरपंच मोयरा आनी ती पयलीं सरपंच आसली. सो सी इज अबाउट 26-27 ओल्ड आनी हांव आसा तो आमी 48 इयर्स ओल्ड आनी बरो एक्सपिरियन्स, बरो स्वभावाचो, बरो हेजो. आनी शिवोले एकूच गांव त्या वटेन गेल्या उपरांत थंय आमची चालू आहा. तो आमचे भुरगे आहा, पयलू लास्ट टायम धारगळकर म्हणून आसलो, तोच आतां आपलो कॅन्डिडेट थंय दवरता, तो एका गांवचो सपोर्ट आमी ताका दितलो. सो वी आर रेडी फॉर इलेक्शन. तुमी तिनी मतदारसंघात कॉन्टेस्ट करपाक रेडी आहा? जनरली अशें म्हणटात की जाची सरकार सत्तेर आसता राज्या भितर, लोक असले बारीक इलेक्शना भितर त्याच पक्षाच्या वटेच्यान रावतात. तुमकां कित्याक असो कॉन्फिडन्स जाता की तुमगे कॅन्डिडेट जिखून येतले? नाही, आमकां कॉन्फिडन्स आहा म्हणजे आमचें कार्य आहा, आमी काम करता, लोकां कडेन सदांच संपर्कान आहा. हांव डेली लोकांक आजुनूय मेळटा, सकाळीं 8:30 पावणे 9 ते 9 हेज्या मदीं हांव ऑफिसान येवन आसाच. लोकां कडेन संपर्कान डेली आहा, कांयच येना. तेज्या बरोबर जरी दिसलें की एक ट्रेंड तो, पूण आयज ज्या सरकारान, ज्या आमदारान आमच्या ज्या आश्वासनां दिल्लीं, जे जॉब दितले, हें करतलो तें करतलो, जी आहा, आयज लोक असंतुश्ट आहा. आनी हे लोकांक आतां कळोन येयला की जो आमदार जो आमचो आहा हें फक्त उलोवपाची गजाली आज पासून कांय जावंक ना. आनी म्हाका दिसता तुमी कितें म्हणटात, तुमच्या हातूंत भितर तुमची सगळ्यांत व्हडली एडवांटेज ही तुमच्या सद्याच्या आमदारा विशींचो असंतोष, हीच तुमची सगळ्यांत व्हडली एडवांटेज. सरकार सत्तेर असल्यार सुद्दां त्या असंतोशाक लागून तुम्ही कॉन्फिडंट आसात की तुमचे उमेदवार निवडून येतले. दुसरी गजाल निळकंठ बाब आसा ती अशी गजाली आयल्यात की तुमचे कांय जे वांगडी आसात राष्ट्रवादी काँग्रेसींतले, तेही पक्षाच्या ह्या एकूण कारभाराचेर बेजार आशिल्ले आनी दे आर ऑल्सो थिंकींग ऑफ क्विटींग दी पार्टी. हाऊ ट्रुथफूल इज दॅट? नाही, तुमी जे सांगता ते बरोबर आहा. जेन्ना हांवें पयलींच सांगलां, जेन्ना जे पक्षांचे कार्यकर्ते एक्झिक्युटीव मार्गदर्शन जायना, तांचो आत्मविश्वास वाडयना, वो आत्मविश्वास वाडयतले जाल्यार सेंटराचे कोण ऑब्जर्वर आसूंक जाय, कोण नेते येयले, तांकां घेवन बसपाक जाय. आतां कशें आहा, एक्झिक्युटीव आहा, तांकां सगळ्यांक हांव आश्वासन दिवं शकना, म्हाज्या विश्वासाचेर तेंचो बळ वाडूंक शकना. आनी फाल्यां तेंचो तो बळ वाडयतलो जाल्यार म्हाज्या पेक्षा वयलो नेतो कोण आहा पळय तो तेंचे कडसून तेंच्यांनी कन्फर्मेशन मागलें. मोस्ट ऑफ युअर एक्झिक्युटिव्स आर इन अ मूड टू क्विट द पार्टी. या 100% बिकॉज दे आर unsatisfied the way the work is going on, party's work is going on. ते जशें म्हाकाच दिसता न्हय, आमी जे करूंक जाय एक्झिक्युटीव खातीर, कार्यकर्त्या खातीर, ब्लॉका खातीर, हें जाय तशें जायना. जरी हांव मोबिलायज जालो, हांव मतदारसंघान भोंवलो, हांव ब्लॉक मिटींग घेतली, आनी कितें केलें तें परत अशें करा तशें करा, मेंबरशीप वाडया, मिटिंगे घ्या, सांगूंकूच जाता. प्रॅक्टिकली तांकां जे ग्राउंड लेवलाचेर काम कांयच जायना म्हणजे
आमचो तसो तेंचे कडेन प्रोत्साहन तुमचे म्हणणे व्हॉट इज द नॅचरल कोर्स की जे तुमचे कार्यकर्ते असतात किंवा जे तुमचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स असतात द नॅचरल कोर्स फॉर देम इज काँग्रेस. प्रत्येकाच्या विचाराचो प्रश्न. आता हांव जसो उलयतां म्हाज्या मतान हांव अजुनूय हांगारूच आसतलो. कारण कितें आसा की आत्ताचे टर्म ऑयल जी गोंयचे पॉलिटिकल हें आहा ती व्हेरी डिफिकल्ट आनी तें चिंतपा खातीर यू हॅव टू टेक युअर ओन सायड बिफोर यू आर मेकिंग युअर सुसायड पॉलिटिकली. तें जावंक जायना. तुमकां काँग्रेसीचेर विश्वास आसा? काँग्रेस परत वयर सरतली हाजेर विश्वास नाही, आसा? विश्वास- ज्या तरेन काँग्रेसीचें काम गोंया भितर चल्लां तुमकां थंय होपलेसनेस दिसता? न्ही कितें आहा हांव पयलीं काँग्रेसीनूच आसलो. बरोबर. काँग्रेसचो डिस्ट्रिक्ट तुमकां दोनूय प्रेसिडेंट अनुभव आसात. तो काम केलां हय. आनी खुबशें काम केलां. पूण हांवें पळयलां काँग्रेसीन रावून मागीर तें बरोबर जायना. 94 इलेक्शन जालें. बरोबर. पयलीं 89 म्हाका तिकीट आसली तेन्नाय दिवंक ना. 94 हांव आसलो तेन्नाय दिवंक ना. खंय तरी मागीर आमचो काँग्रेसीच्या तिकीटींतून स्वताचें कॅल्क्युलेशन आसता. हय कित्याक जेन्ना हांव 94 म्हाकाच तिकीट आसली दयानंद नार्वेकर अड्डेण्यान आसलो सो पार्टीन ताका थंय थिवीन शिफ्ट केलो. 89 कशें आसलें की पार्टी बरोबर युथ म्हणून आसलें तिकीट नांव काडलें निमाण्या टायमार काडून उडयलें. सो अश्यो कांय गोश्टी जाल्यो. यू आर नॉट कॉन्फिडंट अबाउट काँग्रेस? ना कॉन्फिडंट म्हणजे कशें की हू इज द ऑथॉरिटी एट द एंड. तुका गॉड फादर ऑथॉरिटी दिवपी जाय हे आमकां अनुभवला आमी आदी मदीं. सो हांव वायट म्हणिना पूण प्रॅक्टिकल ज्यो आदी अजून विश्वास बसना परत? न्हय ज्यो प्रॅक्टिकल गोश्टी ज्यो जाल्या आमी स्वता आसताले. कारण जेन्ना हांव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसलो तें नांव घेयना तेन्ना एकलो मेंबरूच नासलो. सो तो तेन्ना त्या सिस्टम कशें आसलें तेन्ना की ती नांवां धाड. तो मनीस म्हाजे कडेन येयलो आपलेंय नांव धाडा मातशें म्हणून बार्देशांचोच. आनी तुजें मेंबरशीप म्हाजे कडेन हांव कशें नांव धाडटा. ना ना धाडूंक जाय. हांवें म्हणलें जावचें ना. तेन्ना तो म्हाका म्हणलो ना धाडला उपकारता रे म्हणून तिकीट आपूण तुका घेवन दाखयता. आनी प्रॅक्टिकली ताका तिकीटूय गावली. मेंबर नाशिल्ले मनशाक तिकीटूय गावली बार्देशांत. सो ह्या अनुभवा उपरांत अजून पर्यंत काँग्रेसीचेर विश्वास दवरपाक मन धजावना? न्ही प्रॅक्टिकली फॅक्ट्स अनुभवल्या न्हू. पदार आसून अनुभवला. सो हाव टू गेट युअर माय सेल्फ कन्विन्स. सद्याक वेट अँड वॉच. हय म्हणजे हांव कन्विन्स जावपाक म्हाका विचार म्हाजो घेवंक जाय न्हू. See, when I was an office bearer, when I was when I was in the member of the opinion, I'm अनुभव आदी मध्ये येला. So how to go? I should get myself. For now, it is wait and watch. Yeah. हांव इतल्याचे थांबता आयले इतली मेकळेपणान मुलाखत दिली आनी सगळ्यो गजाली सांगल्यो. म्हाका दिसता की तुमी काम केल्लें खूब पण तुमकां जाय तसो सपोर्ट मेळ्ळो ना आनी ताका लागूनच ही परिस्थिती आयल्या. सो जे कितें जाता वेट अँड वॉच म्हणटा. म्हाका प्रत्येक पार्टी गोंयांतली सद्या वेट अँड वॉचाची मुडावी जाता. कितें जाता तें पळोवचें पडटलें. आयली मुलाखत दिली. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू.